आपलो भाजपा प्रवेश ही फकत वावडी आशिल्ल्याचे मोगोपाचो फुडारी दोतोर केतन भाटीकारान स्पष्ट केले। आपूण मोगो पक्षा कडेन एकनिश्ठ आसा आनी सद्याक तरी खंयच्याच पक्षान प्रवेश करचो ना अशें केतन भाटीकार सांगता। म्हाका ताजेर काय व्हडलें उलोवपाचें ना एट दीस मोमेंट। म्हाका म्हज्या लिडराचेर पूर्ण विश्वास आसा। सो तुमी सुदीन ढवळीकर सर जे कितें डिसिजन घेतले त्या डिसिजना बरोबर केतन भाटीकार आसतलो। सो अशी कितें प्रतिक्रिया जाय तुमकां तुमी म्हज्या लिडरा कडेन सुदीन ढवळीकर या दीपक ढवळीकर कडेन विचारपाचें। आमचें काम हे मोगो पक्षा तर्फे आसा आनी आमी काम आमचो लिडर जे सांगता त्या प्रमाणे आमी काम चालू दवरलें। दीपक ढवळीकराचें काम हे गोंयांत चालूच आसा, फक्त पक्षा पुरतें ना। हे आमचे अध्यक्ष आणि दुसरी गजाल म्युनिसिपालिटी आणि पंचायत केतन भाटीकारान रायझिंग पोरना म्हणून लढयल्या, हांच्या पक्षा तर्फे लढूना। सो म्हजे कार्यकर्ते न्ही, म्हजे कार्यकर्ते म्हजे लिडर आनी तांच्या मार्गदर्शनान हांव काम करता। सो कार्यकर्तो केतनाक सोडूंक शकता, केतन खंयच्याच कार्यकर्त्याक सोडचो ना। तुर्तास तुमचो भाजपान वचपाचो कांयच प्लॅनिंग ना। दुसरी गजाल दोतोर प्रमोद सावंत हे गोंयचे मुख्यमंत्री बीजेपीचे न्ही, बरोबर। आणि ते ताणें दाखोवन दिला की पार्टेन येना आसतना सुद्धा मनीसपणान आणि बऱ्या मित्रतेन ताणें सगळ्यांची कामां ते करतात। त्याच प्रमाणे दोतोर प्रमोद सावंत यांच्या बद्दल म्हाका गर्व आसा, कारण म्हजी सुद्धा कामां तांच्यांनी आज पर्यंत केल्ली आसा आणि ते पार्टीन येनासतना केल्ली आसा। सो पार्टी राजकारण खंयचे पार्टी पॉलिटिक्स ताचेर म्हाका काय उलोवपाचें ना। येस, आय हॅव एक्सिलंट रिलेशनशीप विथ अवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, सेम वे आय हॅव कंप्लीट फेथ एंड ट्रस्ट इन माय लीडर श्री सुदीन ढवळीकर।